जायत दिसान हांव भायर सरलें बसून मातशें मायंड डायवर्ट करपाक. बाबूटो सदाया मरे मातसो. ओके. हे व्हेजिटेबल्स येस बे म्हाका चिकन बर्गर खावपा रुचेल मरे. बरो ना कोण हाडलें कोणाकी एसिडिटी चाडलोली. कितें कोर रे बाबूटो. एक काम कर येते एशियन मीट मार्टाराम चिकन घे मगो आनी घरा वचून तुका बर्गर कोता. ओके. हँडन सर गोवन शॉप आयलो हाय न्हू. आम गेलोली मास घेवपा पूण आम खबर ना हिंगे गोवन शॉप पळमू. ए चिकन घेवपा नाका. आयक घराक वयत म्हळ्यार रांदीत म्हळ्यार मरे आमकां टायम लागतलो. हिंगासोन कितें खाया रे. बुशू भूक लागलोली तेका लागून आम थिंग स्नॅक्स ट्राय केले तेका चड कांय स्पायसी खावपा दिल ना बट हांवें खायलें आनी स्नॅक्स एकदम बरें आहले. कांय कोणा मुगो सगलें कोणा रूच येता कितें खावपा तें कोणा. हांव तुका 2 आयटम दिता चेरीस पाव आनी काफ्रियल ब्रेड. तूं ट्राय कोन चोय पोश लागता तूं गॅरंटी दिता तूं पार्सल व्हरतलो. कितें मसाला बेब तूं कितें खायलां. बीफ चॉप्स आनी चिकन पॅटीस. हांव खाता चेरीस पाव आनी काफ्रियल ब्रेड. बीफ पॅटीस बीफ रोस्ट रॉकेट रिसॉय प्रॉन पॅटीस चेरीस फोल्ड घे बेब काफ्रियल ब्रेड घे. हेट बरें ना आहलो कोण तूं काय हांव. बरें म्हाका काफ्रियल ब्रेड नाका म्हाका मरे सॉसेज ब्रेड दी. तो सॉसेज पाव मुगो मिक्सरान घाल मात मुगो बरो पातळ कोता आनी मिडल सायज हॉस्पिटलां वचोन तुका ते ड्रिप्सांक घाता. मॉरिसन हे सगळे स्पायसीस आहाय ते गोंयचो येताय. ओ हे सगळे स्पायसीस गोंयसान येताय आनी स्नॅक्स खायचोय ते सगळे सावयो आनी तेगे भायर एमिका करता. गोंयसोन येयलो लाडू बिडूचो ना सोमते पार्सल करपा लायले बुलिना पिनाग्र आनी सोरपातेल पार्सल करपा लायले. ब्रो टेक युअर पार्सल. पार्सल घेवन घरा येतालो उगडो आशिल्लो मोबायल हाटले आनी उरला चोवपा गेल्या कितें. होय केक कोणा गो ते कोण बरो नासलें गो. तेगे हॅपी बर्थडे खंय आयज. इतू सगलें हांवें आतां लास्टा टायम जाला डिजर्ट खावपाचो हिंगा केकूय मेळटा पेस्ट्री मेळटा हिंगा. चल हांव खाता ओके. आयक रे सुकान तशें दुकान मरे. हय सद्या हांव दुकान हा. तूं दुकान राव हें हांव सूप घेता मुगेलें. आय एम ऑन अ जर्नी टू गेट बॅक इन शेप आनी आज आम ट्रेन कोताय शोल्डर्स आनी ट्रायसेप. स्वताचे भाशेन 3 एक्सरसाइज शोल्डराच्यो आनी 2 एक्सरसाइज ट्रायसेपाच्यो. मुगे आवोकाडो काबार जाले तेका लागून हांव लिडलां शॉपिंगा गेलो आनी बाकी वस्तू गेल्यो. मुगे ब्रेकफास्ट रेडी कोसनो पयलीं हांवें बुशू एक सँडवीच कोन्न दिली विथ बीफ क्युकंबर आनी लेटस. स्वताचे भाशेन मुगे ब्रेकफास्टा एप्पल आवोकाडो बीटरूट एड केला गाय मास आहा पिठा ब्रेड आहा आनी मँगो ज्यूस. आज हुंय बुशू पनीर खावपा रूच येयले तेका लागून हांव पनीर कोता ग्रेवी न्हू ड्राय पनीर बेल पेपर पियाव कोथमीर लसूण आनी मिरसांग कातोत म्हळ्यार म्हाका ऑलमोस्ट 20 मिनिट्स लागोली. तेच हाडले अंडे थोडे तेल घालून थोडो पनीर मातशें फ्राय केलो आनी मागीर तो रोखटो काळो पनीर काळ म्हणटरी तेच अंडे आमी कातलो ती लसूण घायली थोडे वगत मातशें सोटे केले मागीर कातलो तो पियाव मिरसांग थोडे जीर घायलें थोडे मीठ घायलें आनी मातशें वगत सोटे केलें. कोता आसतना थोडें तेलूय उसण पडलें आनी मातशें गरम अंडी लागली हात मातशें काळ जालें. मागीर तितून बेल पेपर एड केलें थोडे सॉस घायलें आनी पनीर ती फ्राय केलो ती तितून भितर घालून बरी सोटे केली. कोथमीर आनी थोडीशी मॅगी घालून जेदो ती हांवें टेस्ट केली आवय सांगोकूच जायना की टेस्ट रे ती म्हाका बरो लागोल मो जायना ती आमगेली हेड ऑफ द हावजा बोर लागपा जाय तेन्ना ती अप्रूव्ड. टेस्ट एंड लेट मी नो हाव यू लायक इट. 5 out of 5. 5 out of 5.